हॅपी इंडिपेंडन्स डे सगळ्यांक। आयज आमी शिरोड्या ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचे आरजीचे ऑफिस ओपन केल्ले आसा। आयज शिरोड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जो उजो पेटलेलो आसा, जे भुरगे काम करता त्या भुरग्यांनी आयज आपुणून हे ऑफिस ओपन केला आणि हे ऑफिस लोकांक लागून सदांच ओपन आसतलें। ही दारां, ऑफिसाची जी दारां आसा ती सदांच ओपन आसतली। कोणायकू कितेंय डिफिकल्टी आसा, आरजी कडेन कनेक्ट जावपाक जाय, त्यांचे विशय मांडपाक जाय, आमचो मॅनिफेस्टो मेकिंगेक तांकां पार्टिसिपेट जावपाक जाय, आमच्या कॅम्पेनिंगान तांकां पार्टिसिपेट जावपाक जाय, तेंच्यांनी ह्या ऑफिसान येवपाक शकता। मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग, शिरोड्या मतदारसंघ, ह्या मतदारसंघान जे राजकारण कितलीशीच वर्सां चल्लां, फाटली 20-25 वर्सां जे चल्लां, हे घाण राजकारण, हे दलालगिरीचे जे राजकारण चल्लां पळय, हे सोंपोवपाक आमी सगळे भुरगे एकठांय जाल्ले आसा। आनी आमकां गॅरंटी आसा, 100% गॅरंटी आसा की हे जे 2022 जे इलेक्शन येतले, त्या इलेक्शनाक ह्या मतदारसंघातले जे सीट आसा ते फक्त आरजी कडेन आनी आरजी कडेन उरतले। कित्याक लोकांनी ह्या जाणट्यांक पळयल्ले आसा, ह्या जाणट्यांनी आमकां भुरग्यांक आयज लाचार आनी गुलाम केल्ले आसा, आनी आपूण आनी आपल्या भुरग्यांक तेंच्यांनी चड पयशांनी तांकां सामके वयल्या लेवलार व्हेल्ले आसा। आनी आमचे भुरगे जे हांकां वोट करता, हांकां काम करता, गोंयांत पट्टे घालून हांकां लागून दीस रात भोंवता, त्या भुरग्यांक तेंच्यांनी भिकारी करून दवरलेले आसा, लाचार करून दवरलेले आसा। ती लाचारी, ती गुलामगिरी शिरोड्या मतदारसंघांच्यान काबार जातली, इतली आमकां गॅरंटी आसा। कितलेशे भुरगे रेव्होल्युशन, बायलां चेडवां भुरगे जाणटे सगळे जाण हे रेव्होल्युशन जॉयन जायता, हे क्रांती जॉयन जायता, आनी हे दिसान दीस वाडत रावतले। देव बरें करूं।